227. Lower ground are 2,956. Ground floor 5,383. First and terrace थोडे ancillary facilities आणि projection room आणि दाखवत असतात ती दुसरीच आहे. हे वॉटर हार्वेस्टिंग आहे. वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणटा पण ते उदीक थंयसर खंयचे येतले बोर सायड मारतलो कितें करतलो चॅनल्स आसा न्ही ही पार्किंग एरिया ते ग्लास घातल्या पळय तुवें ते सगळे एका सायडीक सगळे प्लांट्स भायर लाय एक सर आणि 3 आवरणां आसात. टोटल कितलो आता आम्ही जो टेंडर केला तो एस्टिमेट आसा 78 चो. हांव ते सांगना तुका तर एक हांगासर कितें ते पेंट्री म्हणजे डिसमेंटल म्हणजे ते प्लेन आसलें कांयच करप ना ते हाडून करतले आपले. सो ही पेंट्री जाल्यार ही बुफेक लागली ओपन एअर बुफे रिसेप्शनाचेर. आतां ही एरिया आसा ते हांगासर ओपन दवरप. हांगा तांकां स्टेज जाय पळय कोण परफॉर्मन्स म्हणजे जे येतले पळय तांकां जाय तशी स्टेज घालून हांगासर हे बाकीचे सगळे उबे रावले वा बसोन घेतले सगळे जावचे. आता हे करता आसतना जर आमी हांगा बुफे आनी हे करता बेडिंगां फॉर एक्झाम्पल बेडिंगां करूंक जाय जेणे करून हांगाच्यान ब्रॅकेट्स जाय लायट्स मारपाक तेचेर आनी हे हांगासर स्टेज खंय बसयतलो ती हांगा बसयतलो खंय वेरेज हे सारकें ओपन आसतलें म्हणजे हांगासर कितें जाय कळ्ळें सर हांवें सर फ्युचराचें कांयच सद्या हांवें हांव तुका पयलीं सांगत दवरता मागीर आनी घुसपाक जाणार. बरें इट इज 3 तेचेर महत्त्वाच्या प्रकल्पात मार्गदर्शन करता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हांचो मोलाचो हांगा प्रस्तावित रवींद्र भवन गोव्यातील एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र म्हणून उभारपाचो हेतू आसा. या महत्त्वाच्या प्रकल्पात मार्गदर्शन करता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि संघ श्री जीत आरोलकर हांचो मोलाचो वाटो आसा. हे ठिकाण खेळ्यार मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा आणि अश्वेम मांद्रे मोर्जीम आणि केरी ह्या पर्यटन किनाऱ्या लागी रणनीतिक रीतीन वसलेलो आसा. सुमार 50,000 चौरस मीटर क्षेत्रावर उभारले हे प्रकल्प एक आयकॉनिक हरित इमारत म्हणून डिझाईन केले आसा. रूपांतर आणि सांस्कृतिक जिवंतपणाचे प्रतीक. या प्रकल्पात सादरीकरण कला शिक्षण आणि सार्वजनिक सहभागाच्या जागांचो एक सुंदर संगम दिसता आणि संग्रहालय आणि पश्चिमेकडे संस्था आणि सेवा सुविधा यांची व्यवस्थित विभागणी केली आहे. 850 आसनांचे आधुनिक प्रेक्षागृह ब्लॅक बॉक्स थिएटर आणि 5,000 लोकांची क्षमता असलेलो खुलो रंगमंच हे सगळे मिळून एक जिवंत सांस्कृतिक अनुभव तयार. इमारतीची योजना नैसर्गिक भूभागानुसार केल्यामुळे ऊर्जा बचत नैसर्गिक उजेड आणि वायुविजन यात प्राधान्य दिला. सौर ऊर्जा वापरून हे प्रकल्प शाश्वत विकासाचे उत्तम उदाहरण ठरतात. सुयोग्य पार्किंग स्वतंत्र हालचाल मार्ग आणि बाधारहित प्रवेश व्यवस्था ह्यामुळे सगळ्यांक खातीर सहज आणि सुरक्षित अनुभव तयार झाला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी गोवा राज्य मुलमी बांधवड उदरगत महामंडळ आणि आर्किटेक्चरल सर्व्हिसेस काम करतात. कृतिक पर्यटनाक चालना देणे आर्ट अँड कल्चरचे फेस्टिवल असत ते हांगा सकयल्ल्या लेवलार हांगा जावंक शकता. ते स्टॉल हांगा उबे करूंक शकता. हे मेन किओस्क उबे केल्या ताका प्लग एंड प्ले इलेक्ट्रिसिटी बी सगळे आमी दितले. सो थंय जाय जाल्यार सुद्दां तुमचे आतां बाकीचे जे फेस्टिवल्स आसात ते सगळे हांगा जावंक शकतात. हय ते करूंक येता. तो ओपन दवरलो ते मागीर डेव्हलप करूं येता. बरें सर सद्या आमी काय हांगा करय ना सर. सो देर इज नो डेव्हलपमेंट. इट इज जस्ट शोईंग. कित्या खातीर हांवें कितें विचार केलो की हाजे बॅकड्रॉपान सपोज हांगा आर्चवे केल्ली न्ही दिसपाक बरें दिसतलें.
तूं आर्चवे खंय करता म्हणटा म्हणजे हांगा जी भाई आयज सगळ्या पेडणेकारांची एक इच्छा आशिल्ली की पेडणे तालुक्यान खंय तरी एक रवींद्र भवन जावचें आनी रवींद्र भवन जावपा खातीर तुमी मांद्र्यान भरपूर ट्राय केली आनी आतां 113 कोटीचे रवींद्र भवन प्रकल्प जाता आनी केन्ना जातलो सर आनी कितें कितें आसतलें भितर पळय आमचे तुयेचें रवींद्र भवन आहा ते ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आहा कित्याक सगळो प्रोसेस जाल्लो आयज जस्ट एक रिव्यू मिटींग म्हणजे लास्ट फायनल स्टेज म्हणटात तशी फावंडेशन स्टोन घातलो 30 एप्रिलाक आनी बाकीचे टॅक्निकल काम जी आहा ती ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आहा फाल्यां सायड इन्स्पेक्शन आहा आनी इतर गोश्टी आहात सो जेन्ना काम सुरवात करता तेन्ना प्रोफेशनली आनी सिस्टमॅटिकली ते जावपाक जाय त्या कारणा खातीर आयज एक रिव्यू मिटींग सगळे कलाकारांक घेवन आमची कमिटी जी काडलेली त्या कलाकारांक घेवन आयज परत एक कन्सल्टंटांक घेवन आनी आर्ट एंड कल्चराचे ऑफिसरांक घेवन एक फायनल मिटींग आसली जेणे करून आमी इमिजिएटली आतां काम सुरवात करतले ते करच्या पयलीं टॅक्निकल पार्ट्स कितें आहा ते आमचे कलाकार सांगूंक शकता जाल्यार तेंच्यांनी ते प्रमाणे बऱ्यापैकी तांकां सांगल्यातूय आनी आमकां कितें वेरियस एक्टिविटीज थंयसर जाय म्हणजे मेजर इश्यू आसलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत रेव्हेन्यू खंय म्हणजे मेंटेनन्स कशें जातलें आनी रेव्हेन्यू कशें क्रिएट जातले हो एक व्हडलो प्रश्न आसलो त्या प्रमाणे आमी बऱ्या भशेन प्लॅन डिझायन केला जेणे करून थंयच्यानूच रेव्हेन्यू जनरेट जातलो आनी आमचे थंयसर जे मेंटेनन्स आहा ते फ्री ऑफ कॉस्ट ते रेव्हेन्यूंतल्यान जातले जेणे करून आमी प्रत्येक टायमाचेर आमी पळयतात की कसलो प्रकल्प हाडलो व्हडलो खंय ताका मेंटेनन्साक प्रॉब्लम जाता आनी सगळे आमी मागीर दोश घालता तो सरकाराचेर घालतात हे केले मेंटेन ना हे ना सारकें ना पूण आमी हे प्रोजेक्टर आमी वेल प्लॅन्ड केला की रेव्हेन्यू थंयच्यानूच येतलो आमकां आनी त्या रेव्हेन्यूच्यान आमी सगळे फूल आख्खे रवींद्र भवन आहा ते मेंटेन करतले आनी हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता आतां जुलयान पावसूं येता डिमार्केशन आनी इतर गोश्टी सगळे जातले पूण बाय ऑगस्ट आमी काम सुरवात करतले कन्स्ट्रक्शन अडेज वर्साचो टायम ड्युरेशन आहा 2.5 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हें आमकां एश्युरन्स आमच्या आर्ट एंड कल्चरान आनी JSADCन दिल्लें आसा तूं एक हस्तकलाकार आनी तूं सदांच म्हणटालो की खंय तरी एखादी रवींद्र भवन जाय किंवा बाल भवन सुद्दां जाय अशें म्हणटालो किंवा दालन जाय कितें सांगूंक सोदता आतां म्हाका खूब उमेद जाल्या की आमचे जीत भाई आलोलकारान हो पुढाकार घेवन जेन्ना म्हाका याद येता 2009 म्हाका गोवा स्टेट एवॉर्ड्स मेळ्ळो तेन्ना तुमची प्रिंट मिडियान आशिल्ली तेन्ना दुसरे पेपर आशिल्ले तेन्ना अशेंच म्हाका वार्ताहरान एका विचारलेले की तुजी मत व्यक्त कर तेन्ना हांवें ते 2009 सांगलेले की हो जो पुरस्कार आसा तो जर माझ्या माद्री मतदारसंघात किंवा पेडणे तालुक्यात एखादे रवींद्र भवन जर झाले तर म्हाका ह्या पुरस्काराचे खरे हांव मानकरी आसतलो आणि आयज हे रवींद्र भवन जाता ते खंय तरी आमचे माझ्या पेडणे तालुक्यात जे कलाकार आसा हस्तकलाकार असो बाकीचे नाट्य कलाकार असो सगळेचे स्त्री कलाकार जे सगळे आसा तांकां हे सगळ्यांक फायदो जातलो आणि आम्ही हस्तकला कलाकार आसा जे आम्ही नारळाचे म्हणा की बाकीचे टेराकोटा आम्ही हे कमिटी कडेन अशी एक इच्छा करता की आमचे एक तेतून एक दालन आसचे जे हस्तकला कारागिरा खातीर आम्ही खूप सरकारा कडेन मागणी केल्या की आमचे मोपा विमानतळाचेर किंवा बीज लायनीचेर आमचे एक दालन दिवचे पूण सरकारा कडेन ते प्रयत्न जाले ना पूण आमची जी ही कमिटी आसा त्यांच्या कडेन माझी कलाकार म्हणून एक विनंती आसा आमचे जे पेडणे तालुक्यातले ज्येष्ठ जे कलाकार असले त्यांची एक माहिती जे कलाकार आहात त्यांची सगळी माहिती थंय आसची किंवा आमकां एक थोडें ल्हानशें एक दालन दिवचे कलाकारा खातीर इतकें मागता आनी हांव जीत भाईक धन्यवाद दिता आम्ही पेडणे रवींद्र भवन जे जालां आणि ताका लागून जीत भाईन बऱ्यापैकी प्रयत्न केले आणि दुसरी गजाल हांव पेडणेच्या आमदाराक सुद्दां धन्यवाद दिता की दोनूय आमदार एकत्र येवन पेडणे तालुक्याचो म्हणजे कसलो वाद विवाद न टाळटा हो संकल्प तडीच वयता कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा पत्रकार भावंगांनी म्हाका दिसता हेका आमी गेली 5 वर्सां ताच्या पयलीं आमी कितकीशीं वर्सां झगडटा आनी 5 वर्सां रंगकर्मी ही संस्था हातूंतल्यान ह्या रवींद्र भवन स्थापन जावपाक जाय म्हणून आमी केलें म्हाका दिसता त्या जायत्या वेळार ह्या सरकारा कडेन आमी समितीच्या मार्फत सगळे वांगडी आमी तो पाठपुरावो करत रावले आदले मंत्री असले गोविंद गावडे हांच्यांनी आमकां आमच्या ते हेका तेंको दिल्लो आनी आतांचे जे मंत्री आसा रमेश भाई तवडकर हांच्यांनी तो कार्य फुडें व्हेलें आनी खऱ्या अर्थान हें सगळें एकत्र जावपाक शकलें ते एक आनी एक म्हणजे जीत भाई आरोलकर हांच्या प्रयत्नान कारण म्हाका दिसता पयलेच फावट असो एक प्रकार जालो की आमी सगळ्या कलाकारांक तांच्यांनी एकत्र हाडले आणि त्या कलाकारांक एकत्र हाडून कलेच्या हें जें दालन आसा तें कशें जावचें
ते सगळ्या कलाकारांक कशें सांबाळून घेतले हो सर्वांच विचार करून सातत्यान ह्या जाग्यार म्हाका दिसता आमी 3-4 फावटी मिटिंगे जाले आनी त्यांनी स्वता ते मिटिंगे म्हणजे आमदारांनी स्वता मॉनिटर करून आर्ट अँड कल्चराच्या सगळ्या ऑफिसरांक घेवन कलाकारांक कशें जाय पेडणेकारांक कशें जाय किंवा ह्याचो विचार करून हे रवींद्र भवन जाता आणि आता जे आमचे कारागीर यांच्यानी जो एक खंत व्यक्त केली म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी त्या मिटिंगेक आसले सगळ्यांक म्हाका दिसता त्या रवींद्र भवनात सामावून घेतलेले आसा भुरग्यांचो विचार केल्लो आसा बायलां जाणट्यांचो विचार केल्लो आसा आनी सगळ्या कलाकारांक एकत्र येवन म्हणजे खंयचीच एज लेवल उरची ना अशा पद्दतीचो एक सुसज्ज अशें एक बरें सांस्कृतीक केंद्र ह्या रवींद्र भवनाच्या निमतान पेडण्या जातलें पेडण्याच्या कलाकारांक खऱ्या अर्थान सन्मान मेळटलो आणि व्यासपीठ मेळून म्हाका दिसता जागतीक पातळीचेर राष्ट्रीय पातळीचेर आमचे कलाकार निश्चितच वतले आणि ज्या पद्दतीन गेली कितकीशीं वर्सां आमचे जे पेडण्याचे कलाकार पणजी येवन आपली कला सादर करून एक आपली स्वतंत्र रंगभुमीची जी वळख आसा ती तशीच जपून ते फुडें वयतले हे निश्चितच परत एकदा सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या पेडणेकारांक हांव त्या वतीन हांव आभार व्यक्त करता रंगकर्मीच्या संस्थेच्या वतीन हांव जीत भाई आणि एकंदर सरकाराचे ह्या वेळार आभार व्यक्त करता.